मोगाच्यानो संतांची जिनी कथा अटापच्या थंच्या मेटांनी कार्यक्रमांक मोगाचो स्वागत। आज आमी टूर्साचो सांत मार्टिनाचे स्मरण करता। तर मुखलो थोडो वेळ या संता विशयान कशी या। मार्टिन 316 इसवेन हंगेरीन जल्मालो। ताची आवय बापय दोगांय अक्रिस्तांवां। ताचो बापय सैन्यांत अधिकारी जावन आसलेलो। मार्टिन 10 वर्सांचो आसतना इगर्जीक भेट दितालो आनी देवस्तुतीन भाग घेतलो हें ताच्या वडिलांक कळीत नासलें। आपल्या 15 वर्सां प्रायर ताका कुशीनांतल्यारी वडिलांच्या वत्तयेक लागून सैन्यांत भरती जालो। एक दीस मार्टिनाक एकलो अर्दो विंगो हिवान हाकुडचो भिकारी मेळ्ळो। ताची बिरमूत पावून ताणें आपलो दगलो ओटें करून त्या दुबळ्या भिकाऱ्याक दिलो। तेच राती क्रिस्त तो दगलो न्हेसून ताका दिश्टीक पडलो खंय। ह्या घडिता उपरांत मार्टिनान पवित्र स्नान घेतलें। 361 इसवेंत मार्टिन बेनेडिक्टान मठाक रिगलो। आपल्या मठांतावन भायर येवन भोंवतणीच्या गांवांनी मिसांव पयन करतालो आनी त्या गांवांनी विस्तारलेल्या बॉम्ब्या फुजा विरोध शिकोवन तो दितलो अशें समेस्तांक तो लोकां मोगाळ जालो। 371 इसवेंत एक दीस ताका उपायांनी फ्रांसांतल्या टूर शहराक आपोवन व्हेलो आनी कुशीनांतले तरी खाली पडलेल्या बिस्पाच्या स्थानार ताका उबारलो। दिसचे आडले ते चलोवच्यांत मार्टिनान वर्तें धैर्यानी न्हीद वापरली। आपल्या जिवितांत सदांच सादेपणान आनी खालतेपणान तो जियेलो। टूर्साचो मार्टिन 397 इसवेंत मरण पावलो। तो एक रक्तसाक्षी न्हय तरी आस्तामेच्या पवित्र सभेंतलो पयलो सांतो जावन आसा। ताका समर्पिल्ल्यो जायत्यो इगर्ज्यो आनी ताच्या नांवांची शहरां पळयतना तो कितलो लोकां मोगाळ आनी फामाद जावन आशिल्लो मनशाक सागसावन आसात। सट मार्टिनान आपणाचो दगलो हिवान आकुडतेल्या भिकाऱ्या संगी वांटून घेतलो। तशें आमी आमचे लागीं आसची क्रिस्तकाय बरेंपण आनी ताळेंतां गरजेवंतां संगी वांटून घेवचें बरी जावं आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताक मेस्वाल्लें तसलें जिवीत आमचें जावं। ह्या नियाळान वांटो घेतल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं। सांत मार्टी आमा पासोर विनाती कर।